एक कोलवा आणि आमगेले इनॉग्रेशना जे जिओ बॅग्स जे आज आमगेले आमदारान हिंग घायले हेज्या पयले सॉयल इरोजन मेजर करपा लागून जायते स्टेप्स घेयले आणि हेज्या पयले जे घेताले ते प्लास्टीक बॅग्स घाताले आणि ते एनवायरमेंट फ्रेंडली न्हू. बट आयज आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें तरी आमगेले आमदारान इंट्रोड्यूस केला तें जावन आसा जिओ बॅग. आणि आयज ती तुमकां दिसती पडटा जिओ बॅग घायन सॉयल इरोजन बंद करपाक आमी एक स्टेप घेयला. आणि हिंगा हें कोलवा चड गरजे आहलें कित्याक तुमी हिंग चोवपाक शकताय आमगेली सगल्यो हिंगा हुंपी आहाय आनी हुंप्यांनी आमगे जे लोकल फिशरमॅन आहाय ते हाऱ्या सुकयताय आनी जेन्ना पावसा तेंप येता आनी उदक वयर येता तेन्ना आख्खें उदक तेंगे हुंप्यां वयतालें. आनी आयज ते जिओ बॅग घायन ती वॉल बांदून मागीर सुद्दां आमगे लोकल फिशरमॅनाक चड आदार जाला. ते पासत हांव सगळे कोलवा फिशरमॅना नांवान आमगेले आमदाराक काळजांतल्यान देव बरें करूं. कॅप्टन. Good afternoon, Sode Gwanj, Sarpanch, Panch members, WRD officials, आणि आमचे सगळे ईस्ट जे आज हिंगिले. This is one of the unique projects. 2022 जेन्ना आमी जिखोन येयले तेन्ना तुम सगळ्यांनी चोयल जातले बाणावले कोस्ट जो आहा, कावेलोसीम कोस्ट आहा, कार्मोना, वार्का आनी कोलवा मेजर इरोजन जायत गेल्ले. आनी 22 देर वॉज ऑल्सो इन्सिडेंट एट कोलवा बीच. ते इलेक्ट्रिसिटी जे ब्युटिफिकेशन लायट आहे थिंग कोणाक केबल लागून म्हाका सद्दां समबडी डायड देर. आनी थिंग मागीर इमिजिएट सोल्युशन म्हूण बॅग्स घायली. ती बॅग्स आज देखून दिसती पडटा कसो बॅग्स घायली ती. सो दे वर प्लास्टीक बॅग्स इमिजिएट सोल्युशन केलो ते. सो तेन्ना सावन हांव हाटी लागलोलो की दॅट वी शूड स्टार्ट समथींग कॉल्ड एज गेबियन वॉल्स. गेबियन वॉल्सा प्रपोजल असेंब्ली मांडलोलो. गेबियन वॉल्स आर नॉट एनवायरमेंटली फ्रेंडली म्हूण हे GCZMन एलाव केलना गेबियन वॉल्स. आनी गेबियन वॉल्स एलाव कोन्ना म्हूण 23 पावस येवन गेलो, इरोजन परत जालें. आनी मागीर 2024 लास्ट इयर पावसा पयलें आमी हें काम जिओ बॅग्स एक म्हणटाय सॉफ्ट मेजर्स हिंगाची कोस जिओ बॅग्सांक घाताय आनी तेंके हुंट मारून ते प्रोटेक्ट कोताय आनी ते मागीर शिंवताय ते. सो जे भाशेन सांगिलां 10 to 15 years ते बॅग्सा वॉरंटी आहा. तूं जर तो ब्लेड लायन कातो ना जाल्यार 10 ते 15 वर्सां तें बॅग उत्ता. बट टेक्निकली इफ एवरीथिंग गोज वेल आय थिंक नथिंग वील हॅपन ओवर हियर. हेजे येन माती स्टोर जातली, तेजे वयल्यान जी माती आहा ती उडोवन वचपाना. आनी ऑल इज अंडर एनवायरमेंटली फ्रेंडली इक्विपमेंट्स आतां उजा केले ते. हेज्या पयलें गोंयभर कोणें इनिशिएट गेल ना, कोणा कोण गेल ना चुपा गेलो जाल्यार. गव्हर्मेंटा प्रोसिजर जो आहा तितून जेन्ना आमी एक एस्टिमेट कोताय तितून एनवायरमेंट फ्रेंडली म्हणटाय तो कोण आमदार चिंतना. I am the first MLA and I am proud to say that I have introduced these geo bags over here in my constituency and this is a pilot project. एक हिंग केल्लो आणि एक कावेलोसीम केल्लो. उलोवपा very easy but you have to implement things and this is what a legislator's job is. It is my job to ensure that environmental friendly things are introduced and implemented and executed. आज गोंयभर कोणें ही बॅग घायलें department is here, it is done to the WRD department and we are glad that we have tried something. These are soft measures till the time Goa government comes up with a solution for erosion. ते डेन्मार्क सो आटाय हिंग सो आटाय सगळ्या सो आटाय पूण जातो केनो. सो तेन्ना म्हणल्यार आमगे कोस्ट उडोवन वचपाचो. तेका लागून हे प्रोटेक्शन आमी घायलां. वी वील एनालायज दीस फॉर दीस 2025 मन्सून. आमगे जे फिशरमॅन आहाय हिंगा जेलो आहाय ते आमकां फीडबॅक दितले की हिंगा जी जमीन आहा हें घाण हे 2025 पावसाक फायदो जाला. आनी हे फीडबॅक घेवन हे फीडबॅक तेंगे रिटर्न फीडबॅक घेवन आमी मागीर प्रपोजल मांडटले. आमगे ज्यो उरल्याय त्यो कोस्ट आनी गोंयभर कोस्ट तेंका कोडपा जाय टील युअर कंपनी फ्रॉम डेन्मार्क एंड नेदरलँड टील दे कम अप विथ अ सोल्युशन एंड टील युअर गव्हर्मेंट वेक्स अप एंड युअर एनवायरमेंट मिनिस्टर वेक्स अप एंड थिंग्स इट इज सिरियस. ज्या पुसान एनवायरमेंट मिनिस्टर चिंतना की तेगे काळजां आसून तेणें एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपा जाय म्हूण तेन्ना सावन ह्यो वस्त जावपा न्हय. आज जी हांव ऑपॉर्च्युनिटी घेवन परत सांगोसो दिता जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आज आहा ते केसो एनवायरमेंटा कोण गेलो ना. हे आमचे असो मनीस आज बोवाड घान आज कोताय म्हूण म्हाका सदां हें कोस्ट सालवा जाला. आज तुम गेल जाल्यार 110/6 चिकाली आनी एक कोडे देर इज अ डॅमेज दॅट इज हॅपनिंग टू द एनवायरमेंट. आख्खे उदकांत कोस्ट गायलो आहा, विडियोज आउट जालो आय एंड दिस बिलोंग्स टू द एनवायरमेंट मिनिस्टर. आय एम चार्जिंग अपॉन हिम अगेन. असेंब्ली आय हॅड आस्क्ड दॅट ही शूड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजिशन. आज परत तो आनी एक जमीन हें कोता 110/6 इन चिकालीम. I think you all should go there. Send the media personals. I have got photographs. Photographs have been put out. Why is this man still in your cabinet? This is a straight question to this government.
जरी तरी आज आम जर तर बारीक बारीक वस्तूंचे जर तर आम एशको प्रोटेक्शन करपा मुखार सरले, देन वाय इज द एनवायरमेंट मिनिस्टर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव्स? वाय इज हियर टू डिस्ट्रॉय गोवा? आपल्यागेल्या बाटांत हे आज गव्हर्मेंटा पयशे घेवन सगळे मशिनरी युजा करून आपल्यागे बाट डेव्हलप करपा वताय. आय ऑब्जेक्ट टू दिस एंड आय विल अगेन ऑब्जेक्ट इन दिस असेंब्ली. आनी एक दिसा असेंब्लीन हांव परत उलयतलो आनी परत काडटलो. चिकाली दोंगर काडटो उलयतलो, करमणी खजान जे पुरयले ते उलयतलो, आनी आतां चिकाली परत तो वॉटर बॉडी पुरयता आनी मात घेता तेंय उलयतलो. एंड आय थिंक दिस हॅज टू बी टेकन नोट डावन ऑफ वॉट दिस डिस्ट्रक्शन इज हॅपनिंग. रॉड्रिगीस रावता कोलवा. हांव ल्हानपणी सावन म्हजो पाय फिशरमॅन आनी म्हजी माय ल्हान आसतना हांगासर नुस्तें सुकयताली. आनी हें उंच आसा तितलें सकयल सावन उंच आसलेलें आनी आमी हिंगा सगळ्याक नुस्त्याक घालतालीं. जेन्ना 3-4 वर्सां जालीं हें उदक वयर येवन हें सगळें लुळोन गेलें आनी जेन्ना आमच्या MLAनी बॅगां घातलीं तेन्ना हें थोड्याक तरी आतां साल्वार जावन आसा. बॅगां घातल्या म्हणून ह्या सगळ्या फिशरमॅनाक चड फायदो जाला आनी हेज्या मुखार आनी उडोवन वचपाना अशें करून बॅग घाली जाल्यार. हें सांगून देव बरें कर म्हणटा आमच्या वेंजीक.